बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो आसा जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो त्या देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसू तुमचे सवे प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी नव्या वर्सांत भितर सोदतांव. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वरोस एक फुकें देणें कशें मेळ्ळां. आयच्या दिसाचो विशय वाखाणी करीत सिंग लाऊड परत गेली. सोडवणेच्या इतिहासांत देवान आपले पोरचे सोबे जायते व्हड अजापां केल्यांत. ह्या व्हड विजमितां मदें देवान मनशा कुलाक सोबे एक व्हड विजमीत केलें. तें म्हणल्यार मारयेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विचारून हाडली. मारिया देवाची माता ही परब आयज आमची आख्खी पवित्र सभा संभरमता आनी वर्साच्या सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारीन कशी आमकां दिता. कित्याक तिणें आपल्या जिवितांत देवाची सदांच खोशी केली. ताच्या उतराक ती खालती जाली आनी दर एक घडयेंत देवाचें बरेपण पळोवन वाखाणी करीत रावली. आमच्या जिवितांत देवान केल्ले सगळ्या देण्या पासत ताका वाखाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवें वाखाणेचें गीत मारये भाशेन करूंक आदार मागुया. म्हज्या प्रितीच्या भयणी भावांनो, हे वर्स 2020 सोंपता. आमकां गोमन आसतना हे वर्स सोंपत वेता. 2021 हे वर्स सुरू जाता. भावणीनो, ह्या नव्या वर्सांत पवित्र सभा आमकां खेरीत भाशेन सायबीण मांयचो रूपकार दिता. The church gives us the model of Mother Mary. तिच्या जिवितांत जायतीं वर्सां आयलीं, जायतीं वर्सां गेलीं, पूण आजून पर्यंत ती आमची शारोतीन. आमी सोन्नायता म्हणटा तेन्ना शरण येता तुका मारये म्हणटालो हांव. सोन्नायता. हात जोडुया आनी आमकांच विचारुया, सायबीण मांयचे गूण आमच्या जिवितांत ह्या नव्या वर्सांत 2021 आपणावंक वावरुया. सायबीण मांयन आपलेपण चिंतूंक ना. सायबीण मांयन
गोर्व समोंक ना म्हणजे गौरव, सेल्फिशनस, प्रायड. म्हजे कडेन आसा तुजे कडेन ना, दुसऱ्यांक सोकलाक काडूंक ना. सायबीण माय जाली नमणो आमकां क्रिस्ती जिविताचो. मागुया सायबीण माय कडेन हे नवें वर्स 2021 आमकां ओदीक आनी ओदीक देवाचे कुरपेचें आनी प्रिती मोगाचें जावंक. हात जोडून एकामेकाचें आनी देवाचें बोगसणें मागुया. Let us all join our hands and thank the Lord for the year 2020 and ask for His blessings for 2021. खुशालकायेन देवाची मोहिमा ह्या नव्या वर्साचे सुरवातेक खुशालकायेन आनी मोगान बोरवाशान गावुया. सगलीं व्हडल्यान मोहिमा देवाक उत्सर्गी गावुया. Solia Jesu Christa, Babacia Ecclesias Futa, Somia Deva, Deva Cecelie, Du Sansara Cepacacai, Amcica Shanti,
प्रार्थुया. तुमच्या जोण एकल्याच्या इंतेसां पासत हे मीस हांव भेटयतां. जी कोण ह्या मिसांत वांटो घेतात, घरा लागीं आसात, परदेसांत आसात, पयस जाग्यार आसात, those who are in foreign countries, those who are suffering, तांचे पासत हे मीस हांव भेटयतां. हात जोडात आनी तुमच्या इंतेसां पासत मागात. Join your hands and pray for your personal and spiritual needs. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागयोंत मारयेचें आंकवारपण फळादी करूंक मनच्या कुळाक सासणाच्या सुखाचो इनाम दिलोय. तिजे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मोदें, तर तिच्या माये मोगाचे विनवणेन दर एका मनशाक जेजुवंताचो संतोष मेळूं. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आमचे मदेकांत आपली राजवडकी चलोयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. लोक गंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालून आनी तुका सांबाळून. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरसोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोत्सोन जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी, इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें, देवाचें ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळी म्हणूया. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मनीस रितुमेर तुजो वांटो अळकतलो. तूं एकलोच सोडवण नार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां मुरगडटा संतोसाची गितां गावून, कित्याक तूं न्या पोरमोणें जोडटी कोत्ताय, निती पोरमोणें कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. बागयोन पावलून गलासियेकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलेलो काल बोल्ल्या उपरांत
देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो, समोर्तीक काल जल्मलो आनी समोर्तीक काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. उद्गाराक सगळी उबी रावया. Soy serves porak, 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 soy Jezu babaci, utotu, tacia mogaci, nobosa, Jezu kalukan, uzwatu, amka babaci, pagoki, soy serves porak, 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 Sorves por tumce sove asu. Luca por mone Jesu Christa ce शुभ वर्तमान. आनी वेगीं वेगीं वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेंत दवरलो बालूक गवळ्यांक मेळ्ळीन. बाळकाक पळोवन ताजे विशीं तांकां सांगलोलें ताजें सोत तांकां घुमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगाती ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगलें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान सोमोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान. खुशालकायेचो दीस आयज भाव म्हणिनो. नवे वर्स सुरू जाता 2021. केदें व्हडलें भाव म्हणिनो आमकां भाग. आयज सकाळीं हांव मीस कोत्तालो आनी तेन्ना हांवें ही 2 उतरां सांगलीं. आयज हे निमाणें मीस 2020चे देवाक आर्गां दिवपाचें, देवाक वाखाणणेचें, देवाक दिन वाचपाचें. कित्याक ताणें आमकां हें वर्स जरी गंभीर परिस्थिती आसली, डिफिकल्ट सिट्युएशन, कोविड-19, कितलीं जाणां आमची ओळखीचीं, आमची घरचीं आनी जायतो लोक हे पिडेक लागून संपलो. तूं आनी हांव सोंपूंक ना. आनी सकाळीं हांवें हें धाकटेंशें रिफ्लेक्शन केल्लें. तीं सोंपलीं कित्याक तांचो देव मोग करिना आनी आमी जिवी आसाव आमचो मोग कोत्ता म्हूण
हें फोकाण. भाव भयणीनो, आमी उगडास करूंक जाय आमकां की आमी ह्या संवसारांत आजून पर्यंत आसों जाल्यार देवाच्या अगणीत काकुत्सार आनी मोगा पासत. God's love is unconditional, everlasting and ever giving. तुका आनी म्हाका ही पिडा जावंक उगोत नाका. आमकां दिसता आमी ह्या समाजान जियेतना आमी बरीं आसा, आमकां जाय तशें आमच्यान करूंक जाता. कांयच करूंक जायना भाव भयणीनो, कांयच करूंक जायना देवा विरेत. आनी ह्या पासत हें नवें वरोस 2021 देव आमकां दिता आपल्या उदारपणान. इट इज गॉड्स generosity, God's unconditional, everlasting and eternal love for each one of us. ह्या वर्सा 2020 कितलो लोक आमच्या गांवचो संपलो. भावणीनो, जिवीत आनी मरण एक गूट. पूण ह्या जिवितान इतलीं वर्सां देवान आमकां दिल्यान तुमचे पिरायेची याद करात. कितलीं वर्सां तुमकां आसात? 60, 70, 50, 40? कितलीं वर्सां? कितलीं वर्सां तुमी नवें वरोस समोरमलां? कितलीं वर्सां? हॅपी न्यू इयर म्हूण कितलीं वर्सां तुमी समोरमलां? हें कोणाचें देणें बावणीनो? आमचे उस्तोगी? आमचे कडेन आमच्या जिविताचो एक दीस पुर्यान वाडोवंक जायना. वी कॅन इनक्रीज इवन वन डे ऑफ अ लायफ. तुजे कडेन जायतें आसूं, भाटां, बेसां, पयशे, भांगार, सगलें आसूं. All that can increase a single day of your life? Not at all. कित्याक आमची मिजास? कित्याक आमची पदवी? आयज पवित्र सभा आमकां दिता एक बरो नमुनो, बऱ्यांतलो बरो सायबीण माय. आनी आयची परब जावन आसा देवा भाग्योंत मारये देवा मातेची परब. पवित्र सभाची जाणवाय पळयात बामणीनो. पवित्र सभा आमकां आनी कोणाची आनीक यादगिरी दिना. डजंट गिव another sign or symbol, only of Mother Mary. Imagine her life. At the age of 16, she got the news that she was chosen to be God's chosen mother. And she was totally virgin, absolutely virgin. And here she gets the news that she's already pregnant. Just imagine the suffering that she went through. A virgin being pregnant. जायतीं जाणां आयज म्हणटलीं virginity is not a value anymore. कांयचें काय करपाचें, कितेंय करपाचें ना बावणीनो. God became human to make us divine. That is the meaning of self-gift. Virginity is self-gift. You give your gift to the person you are married, not to by anyone else. Difficult, no? How God me? This is the value of Christianity. And सायबीण माय आमकां दिता हो नमुनो. ही आसा हांव देवाची चाकोन. दुसरे कडेन सायबीण मांयक जायते प्रश्न आयले. तरणाटपणार आंकवार चोली गोरबेस जाली. मागीर भुरगें जावंक इजिप्तान गेली. नाजारेतसान बेतलेमांक गेली. घर ना, दार ना, खावणेन रावपाचें.
तुका आनी म्हाका केन्ना तरी जोल्म जाला खावणेंत गोरवांच्या गोठ्यान आमी व्हडलीं व्हडलीं हॉस्पिटलां बूक कोत्ता हेल्थ वे आनी खंयची वे विजन आनी फिजन हजारांनी पयशे मोडटा गॅलेक्सीन जेजू सोरवंडार सायबीण माय ताका एक खावणेन रचून हाडटा खरेंच मामणी न्हू सायबीण माय जावन आसा ह्या वर्सा 2021 आमकां एक नमुनो आमचें जिवीत जावया देवाक मानतलें त्या उपरांत सायबीण मांयचें कोश्ट आनी सायबीण मांयचें दूख ह्या खुर्साक उमकळून आसलें आमकां जर मातशें एक चिमटो पडल्यार आमकां जर एक धाकटें पीन तोपल्यार आमी आई म्हणटा जेजू कितले किडे पडले जेजू कितले जेरमोन पडले जेजू कांटाचो मुकूट पडलो आनी सायबीण माय देवाक म्हणटा ही आसा हांव तुजी साकून भाव म्हणिनो ह्या कोश्टी काळांत कोवीड-19 आमी जावया उदार मनशां उदार दुसऱ्यांक बरें कोत्तलीं आपलेपण सोडुया एक धाकटी वाट दुसऱ्यांक म्हज्या घरा फाटल्यान एक धाकटी वाट दुसऱ्यांक दिवंक जाता म्हज्यान दिवंक जाता पूण हांव दिना आपलेपणाक लागून खंय वतले बावडी न्हू हें सगलें वाटो घरां भाटां खंय वतलें हांव खंयच वचचें ना धाकटी वाट दिवया दुसऱ्यांक बरें करुया आमचे लागीं जायतें जेवण आसा शेजाऱ्याक गरीब आसा कोण ना एकसुरी आसा जाणटी आसा आनी गरीब मनशां आसा आमी बरें बरें रांदता धाडुया तांकां आमकां देव उणो कोत्चो ना ही वर्सां देवान आमकां दिल्या त्या पासत हांव सुरवातेक सांगतालो तुमची पिराय चिंतात कितलीं वर्सां तुमकां मेवल्यान ती म्हजी पिराय हांव सदांच चिंतां म्हजे मांयची पिराय हांव सदांच चिंतां उदार मनीस ती उदारपणान जियेली आनी उदारपणान जियेता आमी जायो उदार दुसऱ्यांक बरें करुया आमचे लागीं जायतें जेवण आसा शेजाऱ्याक कोण ना धाडूया इल्लें जेवण आमकां उणें जातलें जावचें ना उगडास करुया बाबा न्हू आदल्या कोरारान एजिकेल प्रवादी आनी दुसरो प्रवादी जो हे ओस्तोरेशी गेलो आनी हे ओस्तोरेक सांगलें तुजे लागीं आसा म्हाका भूक लागल्या आनी ते ओस्तोरेन ते इल्लेशें पीठ इल्लेशें आनी इल्लेशें तेल आसलें आनी ह्या प्रवाद्यान तिका सांगलें म्हाका भूक लागल्या आनी तिणें कितें केलें इल्लेशें पीठ मूठ भर पर्यंत न्हय चिमटी भर पीठ आनी इल्लेशें तेल 2 थेंबे ताणें ते वस्तोरेन ह्या प्रवाद्याक भाकऱ्यो करून दिल्यो 2 भाकऱ्यो आनी तेन्ना त्या प्रवाद्यान एलिजेव प्रवादी त्या प्रवाद्यान ते वस्तोरेक सांगलें तुज्या आयदनान तेलाच्या आयदनान तेल केन्नाच सोंपचें ना आनी तुज्या हातून दोब्यान पीठ केन्नाच काबार जावचें ना उदारपणान दिता तेन्ना उदारपणान आमकां मेळटा उदार जावया बाबडीनो मोग करुया हें आख्खी क्रिस्तांवपण हें आमचें धर्म आमचो धर्म न्हय फकत बेश्टे मिसाक येवंक आनी देवासांव करूंक आमचो धर्म जिवितान जियोंक दिस इज आवर रिलीजन टू लीव एज डिसायपल्स ऑफ जीसस टू गिव विटनस टू जीसस हो थीम पळोवया नजर घालात यू आर माय विटनसीस कसले विटनस आमी बरेपणाचे मोगाचे एकवटाचे दुसऱ्यांक बरें कोत्तले हेंच जिवीत ह्या नव्या वर्सान 2021 ह्या वर्सान आमचें कोर म्हूण खतखत्यान देवा लागीं सगलीं आमी दोळे धांपून ओगेपणान मागुया सायबा तुवें आमकां 2020 वर्स दिलें
2021 वर्स अदीक फळादीक जावं, अदीक बरें जावं. तुज्याच आदारान, तुजेच कृपेन, तुज्याच उदारपणान हें वर्स 2021 अदीक आमकां बरीं मनशां करूंक फावो कर म्हूण ओगेपणान मागुया. सगलीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आतां बरोबर सगलीं उचारुया. सत मानता देवाक सर्वोदयदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसनराक आणि जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत समावलो आंकवार मोरे थाय जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें त्या जिव्यांक आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भक्षणें करीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ्यांची मागणी. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले परजेक दिसा दिसपटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाखाणण्याची परजा घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याच्या उजवाड आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्करना प्रमाणे देवाक बोजूंक सगळें सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलो जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या घराबे दिनवासनेची मंदिरां जावं आवय बापूय भुरग्यां मदें उपकारी मनादीक वाडोवंक आनी आख्खो घराबो देवाच्या मोगाचो आनी खुशे प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, हे नवे वर्स 2021 आमकां फावो केलां देखून आमी काळ जाणटावन तुका आर्गां दिता दिन वाचता. हे नवे वर्स तुज्या कुरपेचें जावंक बरेपणाचें जावंक आनी आमकां ही मागणी आमचे तुजे मुखार दवरल्यान ती फावो कर म्हूण आमी मागता. हे नवे वर्सान सगल्यांक आमकां खरी जेजूची पाटलाव दारां मोगाळ कुरपेन भरलेलीं आनी समाधानान जियेतलीं हुस्क्या व्हरतीं जिवीत आमचें जिवंक भलायकी आमकां मेळूंक कोवीड वायरस ही पिडा पेस्त पयस कर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Famosa
वंशाच्या वावरान केलो भेटयता तुका उडो वखाणी तुका बाबा दी आमकां जिवा 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 उडो Tuślerian fawozalo Rakmarin pirundilo Wąszacia wawran kielo भेटयता तुका सोरो वावडीनो हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण व्हडल्यान मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक देवा आमच्या सर पदवीदार बापा बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय बागेवन देवा मातेची दोबाजीक परब आमी संतोशान समोरमता तिजे विणवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सगलीं हात जोडात आनी व्हडल्यान जबाब दिवंक शिकात सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा सासणाच्या देवा सर कळे आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो वो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो मोगार आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जिवंत पण परगडटा तीर बरवाशान ताचें मैमेवंतण्याक कोत्रेकता देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit Dolmarazo सर्वेस्पोर स्वर्ग आणि संसार बोल्या तुझ्याच मुळे भोगन उसर्गी तुका जोयसर सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकासर उसर्गी तुका जोयसर बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निधणी पवित्र कोर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतली पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात
Zawartaco god porgotuja. Soumia Jesu amiho unnokata, ani ekachitle vieta, Pitwe pati, tuoi bawan Yesus tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शोधल्या मासो बेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करुया खेरीत भाशेन गेल्ल्या वर्सा 2020 मेल्यान ती आनी आमच्या घरच्यांची तांकां देवाची काकलूत आनी बोगसणें मागुया आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुताक आनी सर काळीन तुका मानवल्यान आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर सगळ्या सांता भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान आमकां वाडली तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवान आमकां सर्वंडार बसयलो आंकवार मारये सोवे हो सर्वंडार आमकां मेळ्ळा आंकवार मारये जावन आसा देवाच्या मोगाची जोर आमच्या जिवितान शी इज द फाउंटन ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग फॉर ईच वन ऑफ अस सायबीण माईंक मोदेकाक धरून आमचे बागाक धरून to be with us in all circumstances, whether it is joyful, whether it is sorrowful, whether it is happy or whether it is sad. Mother Mary is with us. तिका बरोबर घेवन जेजून शिकयलेले मागणे स्वर्गीच्या बापाक हात जोडून मागुया सगळे हात जोडात येवाचेर आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार ओदी करून दुस्मानकायेंतली आनी सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखा कडेन आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बरो वाशेन रेखता तर आमकां जीवदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर वाकरांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कशें परपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान मोगान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासताच्या सासना
आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. शांती दियात. नव्या वर्सान खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पापा केले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पापा केले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पापा केले आमकां शांती दी. वो तो जेजू सायबीण मायच्या कुसव्यान जल्मल्लो देवाचो पूत, आमचो सर्वंडार, आमचो सोमी, आमचो दोनी, ताजेच कोडे आमचें जिवीत आसा. तोच आमच्या जिवितान राखता आनी सांबाळटा. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवन बोरी मनशां ह्या नव्या वर्सान 2021 जियोंक वावुरतलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सास्ताच्या जिविताक सांबाळो. म्हाका
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योन सदां क्वार मारयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारताव. आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वाचूंक सर्गीच्या जेवणान संतोसान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कोर. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसुया. काळजाच्या उमाळ्यांनी आनी संतोषान भरून आनी आनंदान तुमकां सगल्यांक हॅपी न्यू इयर म्हणटा. Happy New Year to you, Father. 2021 म्हाकाय विश करात मरे. 2021. खरेंच कोणूच रावनासलो हें वरोस आमकां मेळटलें म्हूण. हांव तरी रावनासलो. ही गंभीर परिस्थिती आमचेर आयल्या. आमचेर म्हणजे आख्ख्या संवसाराचेर. आख्ख्या संवसाराचेर ही गंभीर परिस्थिती आयल्या. कोविड-19 सगल्यांक हालयले. जाणटी मेलीन, भुरगीं मेलीन, तरणाटी मेलीन, बिझनसमॅन गेले, फायनल सगळे इटालियाक सगळे, आमच्या गोंयांत पर्यंत कितले जाण. पूण देवान आमकां हें नवें वर्स दिलां. देखून आमच्या तोंडार आसूं आसूंक जाय. वी शूड बी जॉयफूल, नॉट करप्ट मायंडेड. कराप म्हणजे क्रुकड. हे क्रुकडनस भायर उडयात. हे क्रुकडपण संवसारान वचता देखून ही कोवीड आयली. क्रुकड मनशां कोवीड आयली. बेश्टी येवंक ना ती, वयसान पडोंक ना. देखून बरीं मनशां जावया. क्रुकडपण सोडुया. खंयच वचना भाव म्हणिनो आमचें कांयच. कितलेंय पुजायता हांव, कितलेंय कोत्ता हांव, तें हांगाच उरता. फकत वता हांव एक 6x3 इतलोच. तें जाल्यार भाड्याचो. क्रुकडपण सोडुया. हे नवे वर्साचो विशय आमच्या मनान जावनी. नवे वर्सा जेजूचे गोवाय जावया. हांव हो सय घेता सगल्यांक दिन वाचूंक. केले भाशेन आयच्या दिसा पॅरिश कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी ही मांडावळ केल्या. तांकां आमी दिन वाचता. तेच भाशेन फाल्यां सकाळीं 2 मिसां आसात. 8 वरांचेर आनी 9:15. तुमी तुमचीं नांवां दिल्यान त्या प्रमाणे ही मांडावळ तुमी सांबाळची. आमच्या सॅक्टर लिडरांक दुबाविरेत नांवां घेतल्यान जायतें आयकोचें पडलें गेल्या वर्सा. हें नवें वर्स हांव सजमतां तुमी आनीक उलोवचीं नात म्हूण. जायतें आयकोचें पडलें सॅक्टर लिडराक. कसले कसले कॉमेंट, कसले कसले वॉट्सॅप मॅसेजीस. पचपचीत. गरजे भायर तुमकां काम ना, शेंद्री घेयात, मांद्री घेयात आनी न्हिदात. मोबायलाचेर पचपचीत वॉट्सॅप तुमच्या सॅक्टर लिडरांक धाडिनाकात. हें हांव सांगतां कित्याक आयज म्हजें मीस व्हिडियो रेकॉर्डिंग जाता आनी हें आसूंक जाय. पचपचीत मॅसेजी वॉट्सॅपार धाडिनाकात सॅक्टर लिडराक. हे ग्रूप तांणी केल्यात तुमकां आदार दिवंक, तुमकां सवलत दिवंक. न्हय तुमच्यो पचपचीत आनी कांयचे कांय मॅसेजी वाचूंक. आनी त्या वासत आनीक एक गोश्ट सांगता. तुमकां तर कितेंय सांगूंक जाय बरे भाशेन सांगात. माणसुगेची मनशां जायात. तुमची पिराय पळयात मरे. 20 वर्सां, 30 वर्सां, 40 वर्सां, 50 वर्सां तरी पचपचीत धाडटात. आजुनूय सुदरोना. सायबा बोगोस होगोच रावता हांव. कित्याक पचपचीत मनशां पचपचीत वाडटलीं. कितें म्हणटा रे तूं पॅट्रीक? म्हणटच चोत्र आयदोरात पचपचीत मॅसेजी धाडिनाकात. आनी हें उतर हांव शिकलां सिमनारीन आसतना. म्हजो रॅक्टर आसलो
फादर क्रॉमास्यू मास्कारेनस तो म्हणटालो कितेंय उलयतात तेन्ना सांबाळून उलयात आमकां शिकयतालो पोचपोचीत उलयनाका पोचपोचीत नव्या वर्सान हें उतर शिकात मातशें दिन वासूंक सोदता सगळ्या एसोसिएशनाच्या वांगड्यांक तेच भाशेन ब्रायन आनी ताच्या इश्टाक जॉयलन सावंड अरेंज केला म्हूण भायल्यान स्क्रीन घालूंक आमकां आदार दिला आग्नेल क्रास्तो कंप्युटर सोल्युशन ताका हांव काळ जाणटान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक क्रिसमसाचे राती ताणें स्क्रीन घातलेली आयच्याय ह्या नव्या वर्साच्या मिसाक ताणें स्क्रीन घातल्या आनी भायल्यान आसात तांकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक मेळ्ळा आग्नेल थँक्यू वेरी मच वेर एवर यू आर थँक्यू सदांच इगोजेचो मोग कोर आनी इगोर्स तुमची सगल्यांची आमी येतले हांव वेतले हांव पाद्री येतात वेतात पूण तुमी हे इगोजेचे कारबारी वावराडी आनी सहकारी तुमी हे इगोजेचो मोग करूंक जाय दिन वासूंक सोदता थोड्या मनशांक कॉज्मा आसुमतीन विसेंतीन आलिंडा आमचो रॉक ऑफिसान काम करता खेरीत भाशेन म्हजे उपकार ह्या वरां सोंपतना आमचे भयणींक आमकां आदार दितले सगल्या वेळार ताका हांव खेरीत भाशेन दिन वासूंक सोदतां एंड्रिया म्हज्यान ताका दिन वासूंक जायना I don't have words to express my gratitude to Andrea. Such a trustworthy and committed person that I have met in this parish. Thank you, Andrea. Wherever you are, thank you, Kevin, and thank your children. God bless you all. दिन वासूंक सोदता आमच्या भावा साकिस्तांवांक फिलीप जो आमकां सदांच आदार दिता आमकां रांदता पोरूं हांवें दिन वाचलें फिलोमेनाक आमची भयण जाणटी अवचीत सोंपली आनी तुमी जाणोत मागीर पातीगराक तो रांदूंक ना मागीर कोण ना पूण आमचे भयण फ्रॉम Montevilla, I can't get a name now, but आमचे Deodita arranged this person, Milagrin. Deodita with Benny's daughter. She arranged this person, Milagrin. देव बरें करूं मिलाग्रीन तुवें मिस व्हिडिओचेर पळयताय जाल्यार हांव काळ जाणटान तुका उपकारी तेच भाशेन राफीक आनी मुन्नी इगोजेचो वावर सगलो कोत्तात फाब्रिका मेंबर्स आमचे सहकारी फाब्रिका म्हणजे पातीगाराचे सहकारी पातीगारा खाल ते आसात पातीगाराचे सहकारी देव बरें करूं कॉन्फ्रारिया आमचे कॉयर सगळे आयज काय बरे भाशेन कांतार केला नॅटी रॉडनी लिंडा आयरीन सोबीत ताळ्यांनी आसात मरे मातशी नवे वरोस तुमकां देवान दिला अदीक बरे भाशेन गायन करात देवाचे मोहिमेक पॅरिश यूथ मॉन्टेगिनी फादर्स फादर कॅनेडी आनी ताचे सांगाती फातिमा सिस्टर एदीत आनी सगलीं तांची भागीदारां खेरीत भाशेन हांव दिना सांगता पॅट्रीक जो आमचे रेकॉर्डिंग मिस करता आनी आमच्या यूट्यूबार घालता सेंट डायगोज यूट्यूब पॅट्रीक अ big thank you to you and God bless you Virginia and your child and your daddy and your mommy and your brother God bless you हांव खेरीत भाशेन ह्या वेळार दिन वासूंक सोदतां फादर नेविल ग्रेसस जो म्हजे आदीं हांगा पदवीकार आसलो जो आमकां प्रेरणा आनी जायते तरेनी आमचे वावर करूंक आमकां लायता फादर नेविल इफ यू सी माय मास आय वॉन्ट टू थँक यू very specially and individually, personally, for your help you give to Giri people.
थँक्यू. सगळ्यांक तुमकां हॅपी न्यू इयर. उबी रावया. आतां आमी भोव पवित्र साक्रामेंताक आमच्या मुखार हाजीर कोत्तल्या आनी ताचो आशिर्वाद आमी घेतल्या. नव्या वर्सांत सुरवात दिवया जेजूच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान रावलेल्याक आमचेर आशिर्वाद घालून. That is all. Kneel. Those who can, those who can't, you can stand. जेजू, तूं आमचे मोदेकांत हाजीर आसाय पवित्र साक्रामेंतान. आमी ओळखून घेता जिवो देव, जिवो मनीस, आमचो सर्वंडार. तुका आमी मान बागोवन नमस्कार करता. नमस्कार तुका कोरता, मोन आमचे तुका दिता. नमस्कार तुका कोरता, सगळीं मान बागोवन म्हणुया नमस्कार तुका कोरता, मोनाचे तुका सगळीं बसुया. भोव मोगळा जेजू, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं हाजीर आसाय म्हूण आमी ओळखून घेता. तुज्या हाजीर पोवन तुवें ह्या संवसारांत सदां काल दवरलाय. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हूण तुवें आमकां दिलाय, सांगून दवरलाय. I will be with you till the end of time. होय जेजू, देवाच्या पुता,
आमी तुका दिन वाचताव आर्गां दिताव. हे 2020 वर्स तुवें आमकां फावो केलें. जाय ते कोनिश्टायेंक आमी सांपडल्या पूण तुवें आमकां सोडूंक नाय. जाय त्या परिस्थितीन आमची तुवें तपासणी केली पूण तुवें आमकां सांडूंक नाय. We were tested, we were tried, but you didn't leave us. You were with us. And you'll always be with us. That is our assurance. सगळीं गेल्ल्या वर्सा खातीर 2020 वर्सा खातीर जिवितान घडलेल्या बऱ्या पासत ओकेपणान जेजूक आर्गां दिवया. दोनया देवाक आर्गां दिवया. गीत घेवया R30 प्रभू जेसू. दिनवासनेच्या मनान हें गीत आमी गावुया. सगळीं बरोबर व्हडल्यान गावुया. मोगळा जेजू, हे नवे वर्स 2021 सुरू जाता तें तुज्या हातांत आमी घालता. हे नवे वर्स आमकां सगल्यांक कुरपेचें आनी बरे तरेचें वर्स जावंक तुजो आदार मागता. जेजूचे गोवाय, तुझे गोवाय आमकां कोर. आपलेपण सोडूंक आमकां आदार दी. सेल्फिशनेस, निर्डुकाय, जेलसी, मातमेपण, मिजास आमची कळडी उमटून उडय. जेजू, हे नवे वर्स तुवें आमकां दिलाय, खालती कायशी आमकां कोर.
तुझे आवय सायबीण माय आमची आस्कारीन आमची शारातीन आमकां राखता तिजे पूत आनी धुवो आमकां को इमिजास हें व्हडवण व्हडपण आनी व्हडवीक आमकां खंयच वचना वतले फकत फोंडान तें जाल्यार माती घालूंक कोणूच आसचो ना जेजू आमकां खालतिकायची मनशां को ह्या नव्या वर्सान तुजो आसरो आमकां दी बरी मनशां आमकां कोर खालतिकायेची बोलेपणाची दुसऱ्यांक आदार दितली मनशां आमकां कोर उदारपणाची मनशां आमकां कोर आमचे लागीं कितें आसा जाल्यार दुसऱ्यांक दिवंक सुडसुडीत आमकां कोर ओगेपणान आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया हे नवें वरोस कुरपेचें देवाचें आनी मोगाचें देवाच्या आशिर्वादाचें जावंक ओगेपणान मागात दोन हजार 20 वर्साक आमचे फिरगोचेन जायतीं जाणां नव्या नव्या जिवितांत वाडल्यान लग्नाचो संस्कार तांणी घेवन तांचें जिवीत एकचारान जियेतात तांकां भुरगीं जावन देवाचो आशिर्वाद तांकां मेळ्ळा खेरीत भाशेन सर्विसो थोड्यांक चुकल्यात पूण थोड्यांक मेळ्ळ्यात पण ह्या वेळार हांव जी कोण लग्न जाल्यान ज्या कोणाक भुरगीं जाल्यान तांचे पासत हांव देवाक दिन वाचता क्रिस्ती गोराबे वाडल्यात देवाक दिन वाचता लेट अस प्रे यू प्रे फॉर युअर फॅमिलीज तुमच्या भुरग्यां पासत मागात तुमच्या घरकान्नी पासत मागात तेच भाशेन ह्या वर्सा 2020 जायतीं जाणां सोंपल्यांत आनी उदीक करून आमचे फिरगोजेन जायतीं जाणां सुमार 40 or 50 जाणां सोंपलीं कितले जाणां दुयेंत आसा तांचे पासत मागात आमची ओळखीची मोगाची सोंपलीं आमचे कमिटीचे मेंबर आदले सोंपले जे इगोजेचो कारबार काय बरे भाशेन कोत्ताले हे नवे वरोस आमकां कुरपेचे जावंक जेजूचो आसरो देवाचो आसरो आमकां सगल्यांक मागुया गीत गावून Q3 आसरो दी देवा देवाचो आसरो मागुया सगलीं भक्तीपणान हें गीत गावुया आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घाल तुज्या पांट्या सावली आसरो दी देवा लिपोय म्हाका घाल तुज्या पांट्या सावली
आयल्यार मोचे रागान. आसरोदी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावली. आसरोदी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावली. थोडे घोडयो ओगेपणान जेजूचेर नदर मारून आमचे जिवीत जेजूक ओरपुया. Let us surrender our life and this new year 2021 in the hands of our Lord and Savior Jesus. आनी आतां सगळीं दिमी घालुया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक ह्या नव्या वर्साचे सुरवातेक तयार जावया. कोणा लागीं दिमी घालूंक जाता घालात, नाल्यार उबे रावून भोक्तीपणान जेजूचो आशिर्वाद घेवंक वावरुया. R35. देवा संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजी सरवणेचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आणि आख्या संवसाराचेर आशीर्वाद घालूं.